ना हांवें लोकांक प्रॉमीस केल्लें आसा ऑलरेडी. हांवें टॅरीफ जे डॉमेस्टीक लोकांक 1 रुपया 1 पयसो वाडोवना. पूण कितें आसा न्ही, केन्ना तरी टॅरीफ जेन्ना बसयल्ली तेन्ना खुबशे म्हणजे ताका डिफरन्शिएट आशिल्ले. टॅरीफ एक म्हणजे कितें आसलें 0 to 100 तांकां 1 रुपया 40 पयशे, 100 वयर वयतरी 2 रुपया 80 पयशे अशें करून ते टॅरीफ आशिल्ले. सो द मिनींग ऑफ टॅरीफ कितें की जे कंज्युमर 0 to 100 जर वापरले जाल्यार तांकां 1 रुपया 40 मेळपाक जाय. जे दुसऱ्या ब्रॅकेटाक गेले म्हणजे 100 वयर गेले 100 to 200 तांकां 2 रुपया 80 मेळपाक जाय. पूण हो सिस्टम म्हाका दिसता खंय तरी चुकलेलो, तो हांवें करेक्ट केला. कित्याक ऑटोमॅटिकली त्या ब्रॅकेटा वयर गेलो तो फाटलो टॅरीफ तांकां मेळपाक जायना, जो 0 to 100 आसा तो तांकां मेळपाक जायना. सो तो रेक्टिफाय केला. GRC वर्क्स ऑन अ पॅटर्न ऑफ सेलिंग आनी बायींग आनी तेजेर प्रॉफीट नाका तांकां, पूण तो मीट करपाक जाय. सो हेजेर आमकां ऑलमोस्ट 300 crore शॉर्ट पडटा कित्याक टॅरीफ वाडोवना म्हणून आमी. सो 300 कोटी स्टेट गव्हर्मेंट दिता. सो GRCक इशू काय आसना. टॅरीफ हांवें प्रॉमीस केला जे पर्यंत आमगे सारके 24 वरां आमी लायट दिना ते पर्यंत आमी तें करचे ना. सो टॅरीफ वाडोवना. कंज्युमर ऑफ कमर्शियलाक तांकां आमी 10 पयशे वाडयल्या. सगळे सेक्टर त्यामुळे कमर्शियल लोकांक वाडोवना. सगळे स्लॅबांक पण सगळ्या स्लॅबार न्हय, सगळ्या स्लॅबार 10% वेरी. TND लॉस न्हू तुमी दाखयला फुडल्या एका की 10.50 आसतलो म्हणून ते कसं कितें हें करतलो ना आतां AT&T लॉसीस पळय हांवें तरी खुबशे आमी कमी केल्ले आसा. AT&T लॉसीस जे आमचे गोंयचे भायर आसा खूब आसा. वी आर ओन्ली 11 or 12%. आनी आमकां GRCन 15% दिले आनी युनिफॉर्मली 15% आसा. वी आर मच बिलो. पण म्हजें एक स्वप्न आसा गोंयान जे ओवर अ पिरियड ऑफ टायम वी वॉन्ट टू ब्रिंग इट टू 6%.